प्रश्न विचारतले की ना इन्क्वायरी करची म्हणून बिकॉज द मिनिस्टर इज नॉट नोईंग दॅट प्रश्न विचारत. स्पीकर सर आनी एक इश्यू आहा की आता जी जमीन एक्वायर केल्या ती जमीन आमी खंयच्याच युजाक वापरनात पण शेतकार थंय शेत म्हळ्यार दे आर कल्टिवेटिंग पॅडी एक्सेट्रा. नाव फॉर पोस्टेरिटी एवरीथिंग हॅज बिकम अ कॉन्क्रीट जंगल देर and government acquired huge tracts of land and have converted everything into concrete jungle. I am asking you whether you can consider keeping some area completely green and having multi-cropping system there which can keep the greenery for posterity and which can serve the entire horticultural needs of my constituency and even Madgaon. Are you looking at that? Speaker sir, हांगा एक 2-3 प्रश्न रेज केल्ले. With question 2B(c), whether any portion of land has been denotified, if so, the details. Answer is no. D, whether a housing commercial project has been approved in any of the survey numbers of this particular land by the PDA and Margao Municipal Council. Answer is no. म्हणजे हे जमनीतलो खंयचोच भाग आमी डिनोटिफाय करूंक ना जावं डेव्हलपमेंटाक दिवंक ना. दुसरो विशय, टाउन प्लॅनिंग रुल्सा प्रमाणे 4,000 वयर जमीन आसत जाल्यार 15% जमीन ओपन स्पेस हाडपाची गरज आहा. हे सगळे डेव्हलपमेंटाक लागता. म्हणटूच 1 लाखाचेर 15,000 ओपन स्पेस हाडपा जावं आनी सादारण 1.5 लाख हा 15 आणि 7 म्हणजे 22,000 समज ओपन स्पेस उरतलो. तुझे सजेशन तितून घेवं येता काय दिसता म्हाका. हे ओपन स्पेस आसतली पळय ती राखून लो लाइंग एरिया टोटल कल्टिवेट जाल्ली आहा ती राखून म्हाका दिसता ओपन स्पेस बी ती राखून ते मल्टी क्रॉपिंगाचो विषय तो करी येता खो दिसता म्हाज्यान पण सरकारान निर्णय घेवपा जाय हेजेर. आनी तूं जे सांगता पळय कोणान तरी कन्वर्शन केला कोण तरी आपलो व्हॅल्यू वाडयला आपण कोण डेव्हलपमेंट करूंक तो विशय म्हाका सारको सांगशी जाल्यार म्हाका डॉक्युमेंट दिशी जाल्यार हांव चवकशी करता. असेंब्लीचे हाजेर आतां आय हॅव नॉट कम विथ डॉक्युमेंट्स टू शो दॅट हाऊ द स्कॅन्डल हॅज हॅपन्ड बट इट इज अ मॅटर which cannot be said just over a question. I think I'll come and see you, but you examine the matter. No, definitely. It appears to be a big scandal. If it is 2004 जमीन घेतलेली दिगंबर कामत बाबा आमदार आणि मंत्री असलो तेन्ना आणि म्हाका दिसता इतुल्ली जमीन भायर कांय सरोंक ना काय दिसता म्हाका. ना भायर सरल्या हांव जाणा हांव म्हज्या घराच्या सायडीन ती कोणीय सांगतलो तुका थंयचे लोक. आनी ती भायर कशी सरल्या आतां 10 वर्सां जाली भायर सरल्या म्हण फक्त पेपराचेर सरल्या. ओपन येवंकूच ना ती. ओपन येतली फाउंडेशन घालता तेन्ना कळटलें बाबा हें जाल्लें तेन्ना म्हणून म्हणटा ताजे पयलीं हें जावचें आनी सगळ्यांक न्याय मेळचो. ती एक्वायर जाल्यार ती एक्वायर कर आनी तूं घाल थंय कितें. Speaker sir, this land was acquired at that time with an intention of putting up a ultra modern transport plaza. In fact, that time there was a move to have a ultra modern transport plaza in Margao, in Panjim, in Fonda, because this is a need today. आज सगळे कडेन मडगांव सुद्दां सगळे कडेन ट्रक्स सगळे हायवेचेर सगळे कडेन ट्रक्स पार्क केल्ले असतात. तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी नासता ड्रायव्हरांक कांयच नासता आनी देन दे गो एनीवेअर दे डू एवरीथिंग आनी दॅट वॉज द इंटेंशन दॅट दीस ट्रान्सपोर्ट प्लाझा वॉज प्लॅन्ड. नाव विल द मिनिस्टर एश्युअर मी that if this land is not required, this land is supposing there is a opposition, can you think of an alternative land to locate a transport plaza in the city of Margao? Because it is a need of the day. Sir, तुमच्याच तेंपार एक्वायर केल्ली न्ही. Exactly, that is because we had planned an ultra modern transport plaza there. Because of objection from the people and all, it got shelved. But there is a need to have a ultra modern transport plaza, not only in Margao. I would say, I think transport minister will watch for me. Even in Ponda, there is a need to have a transport plaza. सगळ्याकडे रस्त्यार हायवेचेर वच बायपासाचेर वच सगळे ट्रक पार्क केल्ले ते आतां थंय नाका. थंयचे लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा तें तूं फोंड्या व्हर तें. नाही no, forget about that area. Will first is government aware that there is a need for ultra modern transport plaza, and if that is the case, will government think of an alternative area? I am not saying in that area. Think of some alternative area which can be on the highway, which can be on the these like that. Speaker sir, सगळ्या शहरांक वेअरहाउसिंगाची गरज आहा. मोठ्या प्रमाणात माल शहरांनी भितर सरता. सगळे ट्रक रस्ता देगेक रावता. तेंचे रिपेअर्स करपाची जागा रस्ते, तेंचे पार्किंग करपाची जागा रस्ते, सगळे करपाक रस्ते वापरतात. आणि इतकी अडचण बाकीच्या ट्रॅफिकाक जाता
की सांगपाची गरज ना. स्पीकर सर, हे सगळे शहरांनी प्रॉब्लम हा. हे मडगांवच सीमित ना, हे फोंड्या सीमित हा, केपें म्हणा नाका, म्हापशा म्हणू नाका, वास्को म्हणा, सगळे कडेन हे प्रॉब्लम हा. पूण वेअर हावसिंग जावपा जाय. सगळे ट्रक एके कडेन करून येवन आपलो माल खाली करपा जावं, तांकां रिपेर करपाची जागा आसपा जाय, तांकां एक पेट्रोल पंप आसपा जावं, म्हणटच ह्यो गोश्टी करपाची गरज आहा. आनी माननीय माजी मुखेलमंत्री दिगंबर कामत येवजण बरी आसली, कन्सेप्ट बरो आसलो, जागा बरी सोदून काडलेली तेणें. आतां लोकांचो विरोध येयला थंयसर. कल्पना बरी आसली म्हणटकच आतां दुसरे कडेन खंय तरी घालपा जाय, थंय तरी करपा जाय. म्हणजे आमदारांक विस्वासान घेवनूच जातलें. आमकां जबरदस्ती लोकांचेर करपाची गरज ना. हांव समजता की वेअर हावसिंगाची गरज आहा आनी लोकांचे विशय मनान धरूनय काम करपाची गरज आहा. म्हाका दिसता हो तोडको आमी काडपा जाय. फुडलो प्रश्न श्री रोहन खंवटे. स्पीकर सर, प्रश्न आशिल्लो स्टाफाचो GIDCचो, आनी वी टॉक अबाउट GIDC बीइंग इन द रेड, कित्याक सद्या सगळें चालू जातलें म्हणून वी आर वेटिंग फॉर. लास्ट 2-3 वर्सां सद्या कांय एक्टिविटीज व्हडल्यो जाल्ल्यो नाशिल्ल्यो. म्हाका मंत्र्यांक विचारपाक जाय स्पीकर सर की GIDCचो सद्या स्टाफ टोटल कितलो आसा, सॅलरी तांचो टोटल आउटगो कितें जाता म्हयन्याक, आनी सद्या एक्टिविटीज तांचे कितें. GIDCचो स्टाफ जो आसा तो 205 आसा. सॅलरी टोटल सॅलरी आउटगो मंथली कितलो. सॅलरी तुवें म्हाका विचारली ना, जाल्यार मागीर सांगता तुका. सप्लिमेंटरी न्ही. ना ना, तुवें म्हाका हितून प्रश्नांत खंय सॅलरी म्हणून. Pension benefits, whether the staff of IDC are covered under pensionary benefits, the total furnish of staff along with position salary, along with the qualifications, promotions during last 3 years, हे सगळे विचारल्या. तुका फक्त विचारता हांव की त्या स्टाफाक टोटल मंथली आउटगो कितलो, सॅलरी कितलो. पूण हांगा तुवें सॅलरी बरें सोड. ना ना सोड न्ही, तुवें सॅलरी विचारला, हांव तो सॅलरी दिता न्ही. सॅलरी सप्लिमेंटरी न्ही. हांव केन्ना सगळे एलेक्यून विचारले, तुका कितें विचारू. सगळे एलेक्यून समज घालतलो, प्रश्न कितें विचारू. तुवें जें विचारलां ताचें उत्तर तुका दिल्लें आसा. स्पीकर सर, प्रश्नाचेर सप्लिमेंटरी सारको आसा. लेट मिनिस्टर फायंड आउट वॉट इज द सॅलरी. तुमी हांव तुमकां फक्त सांगता, तुमी पळोवपाची गरज आसा ही, कित्याक सॅलरीचो आउटगो कितलो जाता म्हयन्याक तो इज अ फिक्स्ड आउटगो. दिवया सॅलरी दिवया तुका, सुसेगाद घेयात. ना ना, इट इज अ रिलेटेड क्वेश्चन. इट इज अ रिलेटेड क्वेश्चन. स्पीकर सर, म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे सध्या GIDCचो स्टाफ 3 गोष्टी हँडल करता. एक लँड एक्विजिशन, दुसरो SEZाचो इश्यू, आनी तिसरो व्हेरी इम्पॉर्टंट जो ह्या काळान आयला की नवे प्लॉट जे अलॉट जाल्यार ताचे न्यू एप्लिकेशन्स स्क्रुटिनी घेतल्या. पूण स्पीकर सर, खुबसो टायम जालो, ही नवे प्लॉट जे अलॉट जावंक जाय, तातूंत नवे बिझनेसीस सुरू जावंक शकता, नवे एम्प्लॉयमेंट जावंक शकता, ते खंय ना जाल्यार खंय उरल्या. एप्लिकेशन्स ऑफ plots for new plots are pending with the department. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर विचारपाक जाय की हे एप्लिकेशन्स डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक पेंडिंग उरल्या इतलो वेळ, आनी तांच्या लेथार्जीक प्रमाणा खातीर काय पॉलिसी खातीर, आनी केन्ना हे क्लियर जातले न्यू एप्लिकेशन्स. हांगा तुजो प्रश्न जो आसा, तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता हांव, पूण तुवें तें हांगा विचारूं ना, तेज्या भायर वचून दिता तुका उत्तर. की टोटल सॅलरी पळय आसा ती 10 करोड जाता वर्सा. दुसरे जुलै 11 पर्यंत 10 करोड वर्साक. जे आमी फाटल्या दिसा प्लॉट एप्लाय केल्ले, म्हणजे एडवर्टायज केल्ले, ते तेंचे लास्ट डेट आयली 11 जुलै, आनी दुसरे नवीन आनी 9 काडलेले आसा. म्हणटकीर आतां हेंचेर बेगीन म्हणजे 1-2 म्हयन्या भितर हे सगळे आमी करूंक पळयतात. ज्यो कितें स्क्रुटिनी कमिटी आसा, स्क्रिनींग कमिटी आसा, हांकां फास्ट कामां लावपाची गरज आसा. स्क्रिनींग मागीर सांगता तुमच्या ज्या डिपार्टमेंटान स्क्रुटिनी चालू आसा. केन्ना पर्यंत जातली. आनी 1 म्हयनो. 1 म्हयन्या भितर स्क्रुटिनी कंप्लीट जावन नवे प्लॉट अलॉटमेंट जातले. अलॉटमेंट न्ही, स्क्रुटिनी जातली. स्क्रिनिंगाक वतली, मागीर स्क्रिनिंगाक वतली. बरें स्पीकर सर, तिसरो प्रश्न आसा. इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आतां डिक्लेअर जाल्ली आसा, आनी IDC इज ऑल्सो द नोडल एजन्सी फॉर द कोल ब्लॉक. हातूंत कळटा की खुबशे वायरिंग सारकें करचें पडटलें एज फार एज GIDC इज कन्सर्न टू हँडल दीस टायप ऑफ पॉलिसीज. ऑनरेबल मिनिस्टरान फक्त म्हाका सांगचें की इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आनी कोल ब्लॉका खातीर जो एक्झिस्टींग स्टाफ आसा ताजीच वापरप जातलें, काय तुमी नवे घेतले, काय ह्या स्टाफाक रिटायर करतले, VRS करतले, प्लॅन कितें तुमचो. स्पीकर सर, आमचे कडेन जो स्टाफ आसा तातूंतल्यान हे सगळे मॅनेज करतले. नवो घेवपाक सद्या आमचे मुखार तशे प्रस्ताव ना. न्ही, होच स्टाफ वापरून तुमी इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आनी हाका हँडल करतले. इक्विप्ड आसा हे लोक, हे प्रोफेशनली इक्विप्ड आसा न्ही, ते आतां ते पळोवचें पडटलें न्ही. म्हणून डिसिजन कित्याक म्हणटा तुमी. 3 वर्सांनी तेंचे CR बरयल्यात, आनी CR बरोवन तेंचे सिनियरिटी लिस्ट पळय आसा ते मारले कडेन आसा.
इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीच्या हांवें तुका काल उत्तर दिल्लें आसा. इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी उत्तर दिल्लें आसा न्ही. आफ्टर इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी डिक्लेअर्ड हँडलिंग ऑफ द प्लॉट्स विल बी डन बाय आयडीसी. माननीय आमदार रोहन खंवटेवर सांगूंक सोदता की तुवें जे आतां हेजे प्रश्न विचारला पळय त्या प्रश्ना भितर तूं हें दुसरें कितें घुसोवपाचो प्रयत्न करता तें बरोबर न्ही. तुका हांवें दोनूय प्रश्नांक उत्तर दिल्लें आसा. म्हजो प्रश्न व्हेरी क्लियर आशिल्लो. तो प्रश्न चेंज जालो. सप्लिमेंटरी ताकाच विचारता हांव. त्या प्रश्नाचे सप्लिमेंटरी फक्त मागल्या. प्रश्न चेंज करूंक ना. हांवें मुद्दाम वाचून पळयलो. तो प्रश्न ह्या सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीच्या हातून तुझा इरिलेव्हंट प्रश्न असा. या वेदर द सेम स्टाफ विल बी हँडलिंग द इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी. हय हय. Whether the same staff will be handling investment policy or will you put some more people and coal block association? स्पीकर साहेब काल सांगला हांवें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आसा आनी तो स्टाफ आसा ते करतले. Because it is related question. हय. तुम्ही आणि स्टाफ घेवचे ना तशे जाल्यार. अजून ठरवना. ताज्यात म्हाका कॉर्पोरेशन पळय आसा. इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी जाली मरे. कोल ब्लॉक 2 महिने अजून स्टाफ डिक्लेअर जायना. ऑनरेबल चेअरमॅन गणेश गांवकर आसा ते आता हाजेर सिरियसली अभ्यास करता. तेणे लक्ष घातला आणि त्या प्रमाणे स्टाफ घेवपा जाल्यार आमी घेतले. नरेश सावंत. स्पीकर सर, बिचोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कितलो स्टाफ अलॉट आसा, कोण कोण आसात? न्ही हो प्रश्न हांगाच तो गेलो. खंयच्याय विचारता तुमी. तो जो प्रश्न विचारले आमी सांगता न्ही. आतां ते तुका म्हायती हांगा हाडूंक जाय न्ही. रिलेटेड आयडीसीच्या स्टाफाचोच प्रश्न विचारता हांव. आयडीसीचो स्टाफ बिचोली इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कोण कोण आसा, कोण कोण अलॉट केला काय म्हणून विचारता हांव. पयलीं जो आंकडो दिल्लो तोच आंकडो आसा. सेपरेट प्रश्न विचारत ताज्या खातीर. स्पीकर सर, हो रिलेटेड क्वेश्चन. कारण थंय तेच म्हणटा. पण हो रिलेटेड क्वेश्चन न्ही. स्टाफाचो विचारलो जाल्यार हो ना तूं हाजेर वेगळो प्रश्न विचार. तुका सगळी म्हायती दिता आनी जायते प्रश्न विचार. ना म्हाका एक सांग. पूण हो रिलेटेड न्ही, स्टाफाचो न्ही हो. अरे पूण तुका उत्तर दिवपा लागून म्हाका म्हायती नाका. तू असले तरी स्पेसिफिक विचारता सगळी म्हायती आसा. सगळी म्हायती आसा. तुका जायती म्हायती दिता. स्पीकर सर, बिचोली आयडीसीन हांवें 3 फावटी विजीट केलें. स्पीकर सर, जाल्यार थंय तो तुजो ऑफिसर, एरिया मॅनेजर, एरिया फील्ड ऑफिसर कोण ना. ताका आनीक चार्ज दिला काय म्हणटा म्हणून विचारता. आनीक चार्ज दिला. तूं सांगलें म्हणटा कोण ना आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता रिलेटेड प्रश्न हाजो मातशें डेफिनेशन मेंबरांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. ताणें जो प्रश्न आहा तो पेन्शन एक्सटेंड करता, कोणाक काडला, नवीन कोण घेतल्या, इतलोच आहा मर्यादीत. बिचोले ताका वेगळो प्रश्न विचारचो पडटलो. कारण नाजाल्यार रिलेटेड प्रश्न अशे सगळी आयडीसीचो रिलेटेड जातले. आयडीसीचो प्रश्न विचारला म्हणून आयडीसी इज अ रिलेटेड इश्यू अशें म्हणून आयडीसीचे प्रश्न येतले. तो मिनिस्टर कितें सगळ्या आयडीसीचे डेटा घेवन बरोबर बसना. ही स्टडीज ओन्ली द क्वेश्चन. हें आमकां लक्षांत येवंक जाय. परत परत हांव हेंच सांगता. मेंबरांक कळना की मिनिस्टर इज नॉट सपोज टू नो एवरीथींग इन द आयडीसी. ही इज सपोज टू नो टू द एक्सटेंट द क्वेश्चन इज आस्क्ड. तातूंतलो भितरलो रिलेटेड विचारूं येता. एक्सटेंशन आनी कोणा दिवपा ना. मग कित्याक उठोन सुटोन आयडीसी देखून काल एक एक्सटेंशन दिवपा फायल मूव जाल्या पंडुरंग शेट म्हण. आनीकूय कोणा एक्सटेंशन दिवपा ना तूं आयडीसीन. तूं कित्याक एक्सटेंशन दिन लोकांक कोण वयर सरपा आहाय तांकांय तुमकां खबर. पांडुरंग शेट म्हणतो खंय आयडीसी ना. सर स्पीकर सर कितें उलयता हावजान. पांडुरंग शेट म्हणतो आयडीसीन ना. आय सेड आयडीसीन तूं इंडस्ट्रियलियन घालून सोदता ते भाशेन हिंगाय कोणा एक्सटेंशन दिना विशय न्ही. हांव म्हणूं सोदता स्पीकर सर आनी कोणा दिवपा ना काय एक्सटेंशन इन आयडीसी. स्पीकर सर, हाऊ कॅन यू आस्क दॅट क्वेश्चन? Extension is given based on a need. How can you give reply to that? How many extensions you got? Extension दिवपाचो अधिकार सरकारचो गरजे प्रमाणे आसा. तो अधिकाराक उत्तर हय किंवा ना दिवपाक येवचें ना. मामलेदार फुडलो प्रश्न. महत्वाचे प्रश्नच विचारना स्पीकर सर हांगा. म्हाका 3 सप्लिमेंटरी विचारपाक चान्स आसा. तातूंतलो हांव तिसरो पयलीं विचारता. तो पयलो आलो. कारण तो पयलो करता. तोच पयलो करता. हाजो अर्थ पयलो विचारपाकूच मेळटलो अशें ना. न्ही मागीर 2 स्पीकर सर एक अत्यंत गंभीर अशी बाब आसा. तुम्ही नंबर घालून हाडल्यात. हय हांवें नंबर घालून हाडल्या. पूण आतां हांव तो पयलो करता. स्पीकर सर एक गंभीर अशी बाब आसा. त्या खातीर हांव तिसरो प्रश्न पयलीं विचारपाक कारण तुम्ही